प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 23वो विस्वोर वोड 27 ते 32 पर्यंत 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो, कोता कोता तुमचे तो तुम्ही चुनो काढलेल्या समाधी सारखे त्यो बायल्यान मनशांक सोबीत दिसता, पण भितरल्यान मेलेल्यांचे हाडांनी आणि सगळे जिन्सांचे ओळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुम्ही बायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पण भितरल्यान तुम्ही दोंगेपणान आणि खोटेपणान भरलेले आसा. तांची खास जेजू आदी फुडें सांगता. दोंग्यांक दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो, कोता कोता तुमचे तुम्ही प्रवाद्यांच्यो समाधी बांधतात आणि नितीवन मनशांच्यो यादगारी मिटयतात आणि म्हणतात, आमच्या पूर्वजांच्या दिसांनी आम्ही असल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक आणि तांच्या बरोबर वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटोच प्रवाद्यांक जिवीशी मारतेल्यांची तुम्ही सोसोत म्हूण तुमचेच तुम्ही गोवाय. अशें तो तुमच्या पूर्वजांच्या पातकांचे माप ते तुम्ही भरून काडतात. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता वो 23वो विस्वोर, भाव भयणीनो, ह्या 23वो विस्वोर विस्वोरान जेजू कितें शिकयता तो फारिजियांक आनी धोमशास्त्रांक खरेंच एक सॉर्ट ऑफ बरें कडक उतरां दिता. आनी हांव तुमकां परतून ही 27 आनी 28 वोड परतून वाचता. तो म्हणटा तांकां फारिजियांक आनी धोमशास्त्रांक, डोंग्या धोमशास्त्रांनो आनी फारिजियानो, कोठा कोठा तुमचें. डोंग्या धोमशास्त्रांनो आनी फारिजियानो, कोठा कोठा तुमचें. तर तुम्ही चुनो काडलेल्या समाधी सारखे त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पण भितरल्यान मेलेल्यांची हाडांनी आनी सगळ्या जिन्सांच्या ओळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुम्ही भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पण भितरल्यान तुम्ही ढोंग्यापण आनी खोटेपणान भरलेले आसात. भाव भयणीनो, कितलीं कडू उतरां जेजू उलयता, पूण हीं उतरां खरें सोत तें. जेजू म्हणटा जाल्यार आमच्यान कांयच आमच्यान चुकून म्हणूंक ना की जेजून चुकून म्हणलां तें. जेन्ना जेजू म्हणटा भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुम्ही ढोंग्यापण आनी खोटेपणान भरलेले आसात. भाव भयणीनो, तुम्ही आमी आयज खिंचोर वसात, आमी कोण क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमच्यान पळोवंक जाता की हें जें आमी आयकता जेजूची आयज खबर, हें खरें आयजूय घडटा. जेन्ना जेजू आसलो 2000 वर्सां ह्या संवसारान, तेन्नाय असलो लोक आसलो. हे धोमशास्त्री, हे फारिजियो, हे कोण आसले? हे लोकांक शिकयताले मनीस आसले, ते प्रेगादोर आसले, ते गुरुजी आसले लोकांचे. आनी तांकां जेजू आयज एकदम कडी भायरी दिता. कितें म्हणटा? भितरल्यान तुम्ही ढोंग्यापण आनी खोट्यापणान भरलेले आसात. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ह्या फारिजियांचेर आनी धोमशास्त्रांचेर आड उलयता, तो तांकां सांगिना, तांकां सामकें उबें तांच्या तोंडार सांगिना, तांकां सांगून तो थकला. तो आतां कोणाक सांगता? लोकांक सांगता, आपल्या शिसांक सांगता, सोबे माजार सगळ्यांक सांगता की हे लोक जे आसा भायल्यान फकत भायल्यान ते प्रमाणीक दिसतात. भायल्यान ते एके भाशेन 27 वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तर तुम्ही चुनो काडलेल्या समाधी सारखे. तुम्ही चुनो काडलेल्या समाधी सारखे. चुनो काडटोच कितें जाता भाव भयणीनो? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना कोण व्हडलो मिनिस्टर येता, कोण चीफ मिनिस्टर येता, कोण प्रायम मिनिस्टर येता, कोण VIP येता, तेन्ना रस्ते बरे करतात, ताका चुनो घालतात म्हणटा ते भाशेन. सगळ्या बिल्डिंगाचेर बरें पेंट मारता. म्हणटा तो मनीस जेन्ना येता, तो पळयता की सगळें बरें केलां, बरें दिसता, आपल्या दोळ्यांक बरें दिसता. पूण ताचे सकयल रस्ते कसले हात, बिल्डिंगां कसली हात,
लोकांक कितले त्रास जातात, कितले वायटपण, कितले चोरपण चलता, कोणाक ते सजमना. आनी देखून ह्या लोक जे येतात एका दिसाक 2 दिसाक ते रस्ते बरे करतात, चुनो घालतात, आनी तो लोक समजता की हे खरेंच बरो गांव. लोक तांचे वाटेर तांकां पयशे दिवन तांकां वाटेर घालतात, सगळ्यांक हात घाल म्हणटा, आनी ते लोक एकदम खुशी जाता कित्याक तांकां 4 पयशे मेळले म्हणून. पूण खरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना अशें घडटा त्या चुन्या साकला कितें आहा, ढोंग्यापण आसा, खोटेपण आसा. तेच भाशेन आयज इग्रोज मातेन आमी भावार्थी म्हणटा, आमी गुरुजी म्हणटा, आमी प्रेगादोर म्हणटा, आमी शिकोवपी मनीस म्हणटा, पूण आमचें ढोंगापण आनी आमचें खोटेपण तें भितर आसा. कित्याक आमचो संबंद जेजूशी ना, आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी ना, आमी देवाच्या उतरान रिगून ना, आमी फकत धर्म करता, आमी फकत धर्म करता. आमकां मागणें करूंक जाता, पूण आमकां खरें सत मानूंक जाता देवाचें उतर. भाव भयणीनो, आयज खरीच भाशेन ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. एकदम कोडीक उतरान जेजू उलयता, पूण तो आमकां कित्याक सांगता, तो आमकां सांगता कित्याक तो म्हणटा, तुमी जो लोक आयकतात तुमी चुकोनाकात, तुमी तुमकांच फटय नाकात, म्हज्या उतरान रिगून रावात. पवित्र आत्मो आसा, तो जेन्ना तुमी भावार्थ दवरला म्हजेर जेजू म्हणटा, तेन्ना हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्मो जावन आसा तुमचो गुरुजी. पवित्र आत्मा सदांच उतरा प्रमाणे आमकां सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता, केन्नाच देवाच्या आड केन्नाच उलयना. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी कितले आयकता आमी जे जेजूचेर आड आसा, देवाच्या उतराचेर आड आसा, कित्याक आमकां कसली चुकीची शिकोवण आमकां मेवता आयज इग्रोज मातेन. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर आयकोन, ताच्या उतराची सोजमणी मेळोन, ते पवित्र आत्मा आमकां सदांच आमचे कडेन उलयता, पूण आमी कितें करता, आमी फकत धन करता, हाचें आयकता ताचें आयकता, पूण केन्नाच देवाचें पवित्र पुस्तक उगटून आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करिना. आयज भाव भयणीनो, हें जें ढोंग्यापण, हें खोटेपण जें आमी आयकता दिसता आमकां, आमी हें तें पयस करुया. आनी आमचें जिवीत त्या देवाच्या उतर आयकोन, देवाच्या उतराची सोजमणी घेवन, ते देवाचें उतर पाळून आमच्या दिसपट्या जिवीत दुसऱ्यांक शिकोया. कित्याक हें उतर आमी जेन्ना पाळटा, खरेंच आमी जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी जेन्ना आमी जैतिवंत जियेत जियेता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी पावता. कित्याक आमी जाणो की हें उतर खरेंच सत म्हणून. आमी आमच्या जिवितांत तें आमकां जैतिवंत जिवीत मेळना म्हणून. ना तर आमी फकत धन करतले, आमी फकत बरी शर्मा दितले, कांयच बरें जावचें ना. पूण जेन्ना आमी हें उतर पाळटा आमच्या दिसपट्या जिवितांत, हें उतर आमकां खरेंच जैत दिता. आतां आमकां ही म्हणटा ते भाशेन एक रेसिपी मेवता. कोण बरें रांदीत जाल्यार आमी म्हणटा, बरें रुचीक तुवें रांदलां, म्हाका सांग तें कशें करपाचें. तेन्ना आमी तांकां सांगता, हें कर तहें कर. तेच भाशेन भाव म्हणून जेन्ना आमी हें उतर आमच्या जिवितांत जियेता, तेन्नाच की आमकां हें जैतिवंत जिवीत मेळटा. आनी त्या उपरांत ही बरी खबर कशें जैत मेळोवपाक आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. आमी फकत प्रेगादोर जायना, आमी फकत गुरुजी जायना, पूण आमी खरेंच देवाचें सत जें आमी आमच्या जिवितांत घडलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावता. आनी दुसऱ्यांक जेजूचो संबंद घट करपाक आमी वावुरता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी बरे भाशेन नियाळ करुया. जेजून आमकां एकदम कोडी उतरां उलयल्यां आयज, फकत धर्मशास्त्रांक आनी फारिझीयांक न्ही, पण आमकां एकल्याक जी आमी म्हणटा जेजूचे फाटलावदार, आमी हाचेर उतराचेर नियाळ करुया, आमच्या मनाची नडसुणणी करुया, आनी हें उतर आमी सदांच जिवंक आनी हें करूंक आमच्या जिवितांत आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगल्यांक आमच्या सोर्मंदार जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव